सध्या गोंयांत म्हादय न्हंयचो विशय बरोच तापला। शेनवारा मुरगांव वाठारांतल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वांगड्यांनी म्हादय वाटोवपा खातीर जागृताय मोहीम करपाक सुरवात केली। पुराय गोंयची तान आनी भूक भागोवपी म्हादय न्हंय कर्नाटकांत व्हेली जाल्यार गोंयकारांक फुडल्या कांय वर्सां भितर उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले अशी भिरांतूय मुरगांवच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान उक्तायल्या। आयतारा पणजे आझाद मैदानाचेर म्हादय न्हंय वाटोवपा खातीर जनजागृती रॅलीचें आयोजन केलां। ताका सगळ्या गोंयकारांनी येवन व्हडा संख्येन हाजीर रावचें अशें आवाहन मुरगांव म्हालांतल्या आरजीच्या वांगड्यांनी केलां। म्हादय इश्यू हो जो आहा तो आज एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू दर एक गोंयकाराक। कित्याक म्हादय आमकां 50% गोंयकारांक आमकां उदक सप्लाय जाता म्हादयांतल्यान। पूण आयज ती म्हादय जरी तर कर्नाटका डायवर्ट जाली जाल्यार आमकां हांव सांगता आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचें एग्जाम्पल सांगता। थिंगा आमकां दिसा घोडे थोडे प्लेसीचेर 4 वरां 3 वरां उदक येता। हें जें 3 वरां 4 वरां उदक येता तें पासून आमकां येवपाना जरी तर म्हादय डायवर्ट जालें जाल्यार। आनी हे जे आमी हो एक टायम ह्या टायमार आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपा जाय आनी ही जी म्हादय आमची कर्नाटका डायवर्ट जावपा ती आमी परतून आमच्या गोंयांत मागोवन घेवपाक जाय। आनी हांव एक उलो मारपाक सोदतां स्पेशली आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटीज जे आहाय तांकां थोडे मेंबर्स आहाय बायोडायवर्सिटी कमिटीचे तांकांय उलो मारता मातशें हे आय कित्याक हे म्हादय रिवरा लागून आमची जायती वायल्ड लायफ डिपेंड आहा तेंचेर। जायते वॉटर बॉडी जी नुस्तीं आहाय आमची जावं जायते भाशेचे जीव आहाय नुस्तें हितून उदकांत तेजे डिपेंड आहाय। आनी जर तर ती एकदां सुकली ती आमकां परतून आनी मेळपाना। सो हेका लागून आमी मुखार सरपा जाय आमचें गोंय साल्वार करपाक लागून। आज ही म्हादय खातीर अवेरनस जावपाक जाय आशिल्ली फ्रॉम पंचायतीन अवेरनस जावपाक आशिल्लें गांवां जावपाक आशिल्लें की म्हादय खातीर ही म्हादय आमच्या खातीर आमी आयज झगडना। ही म्हादय सगळ्यांक खातीर सगळे ताण भूक भागयता त्या खातीर आमी हार सरलेले आसा। कित्याक आयज म्हादय जर ही डायवर्ट जर जाली जाल्यार आमची शेतां भाटां कुळागरां सगळीं नश्ट काबार। येता ते पिळगेक तरी आमी कितें वाचून दवरुया। आयजूच आमचे जर कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवंक गेल्यार आयज आमकां 24 वरां उदक ना। जशें की आमचे बोगमाळो वाठारांत जर पळयलें निवाड्यान पळयलें आयज लोक तर उदक 2 दीस उदक लोक बोबो मारतात ट्रँकर मागयतात। फाल्यां जर हें जर उदक जर डायवर्ट जालें जाल्यार आयज लोकांची परिस्थिती कितली गंभीर हें तुमी कोणी चिंतलेलें आसा? आयज खंयचोच पॉलिटिकल लिडर हेजेर कांय उलयना आनी भायर सरना। हांव खंय दिसतालें की म्हाका की हे पंचायतीन हे अवेरनस ड्रायव्ह जातली आसली म्हणून सगळे गांवांनी पूण तशें कांय जाल्लें ना। आयज एक्टिविस्ट बोळा मारतात, आयज गोंयचे बरे मागपी लोक बोळा मारतात। आयज हो इश्यू कर्नाटकाच्या विधानसभेन हायलायट जाला म्हणून कळलेलें आसा। कोणाक काय खबरच नासलें म्हादय आयज डायवर्ट जाता म्हणून।